सर हांगा येयलो आनी सरान फोन मारलो पीआय आसलो दिसता वांगडा त्याच्या सरान फोन मारलो तेणी सांगले की थंयसर आसा म्हणून ते आमी धांवन गेले आमी सगळ्यांक मेसेज कन्वेन करून घातले मागीर सांगले की तो थंय आसा एक 10 जाण वचून मेळया म्हणून आमी थंय सरान उलयलो तेजे कडेन तो म्हणटालो की आपूण मंडे आपयता तांकां इतलें थंयसर सांगला अशें आमचें उलोवप जालें आमी म्हणटा सर आतां आमी थंयसर आसा तूं आमकां एक डेट खंयची तरी दी तो म्हणटालो तुमकां मंडे आपयता म्हणटालो ताजे मागीर फुडें आहा तें कितें तें सर सांगतलो तुमकां बरें जे भाशेन काल तुमी रावल्ले प्रोटेस्टाक असेंब्ली जी एश्युरन्स दिल्ली की 20 तारीख आमकां आपयतले म्हणून कोस्टल एमएलए आनी कोस्टल एमएलएंक आनी तुमकां टॅक्सी एसोसिएशन आनी स्टेक होल्डर्स टॅक्सीचे आहाय त्या वांगड्यांक आपयतले आनी जो ऍप एग्रिगेटर टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप जो आम नाक मोडलो असेंब्ली क्लियरली तुवें चयलोले सगळ्यांनी की एकूच सांगलो की तो एग्रिगेटर आमकां नाका मिनिस्टरान म्हणलें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान म्हणलें की हो जो कॉपी काडल्या गायडलायन्स तो ड्राफ्ट जावना तो नोटिफाय जालो ना सो ते ड्राफ्टाचेर उलोवया सो तेका आम क्लियरली हांवें सांगलोलें उलोवपा जाय तितू उलोवया पूण सद्या हो एग्रिगेटर ऍप स्क्रॅप हो घेवन वचपा जायना हे असेंब्ली उलयलो आनी हे तुमकां चयलां उलयलो बस चयल करून सो तेजे सावन मागीर डेट दी म्हूण सगळ्यांनी एक हेंगयलो डेट म्हणली 20 तारखेर डेट दिया 20 ते 25 म्हणलें बट 20 तारखेर चड करून फायनल करतले 20 जाली तुमी गेले तुमी सगळ्यांनी प्रोटेस्ट केली म्हाका काल आपयल्लो काल हांव चुकलीं घेवपाक आज 21 तारीख तुमी घाल्ले सो हांव हिंग पावलो म्हणटरी मागीर गव्हर्नराक आज रिशफलिंग जालो आतां मिनिस्टर चेंज जाले म्हणटरी सो मागीर आमी चयलीं हिंगा की सीएम हुंया आतां एक कॉल केलें चयल्यार सीएम वॉज एट द महालक्ष्मी टेम्पल सो आमी डिसायड केलें की महालक्ष्मी टेम्पलाक वचपाक आनी चलोन पावले मातशें बरें जालें कित्याक आमी एक 4-5 मिनटां रावले जातले थिंगा आनी तो भायर सरतालो देवळांतल्यान तेका उलयले आनी तेका विचारलें अशें आहा हो इश्यू टायम तुवें दिवपा जाय आसलो 20 तारीख दिल ना सो हांवें म्हणलें हाल ती टायम सॅटर्डे दिता म्हणलें सॅटर्डे तो आसना आपल्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी वयतात सो तो म्हणपाक लागलो हाल्लेंय जावपाना सॅटर्डेय जावपाना मंडे दिता टायम सो हांवें म्हणलें मंडे आतां दी टायम दी म्हाका हांवें म्हणलें म्हाका आतां टायम दी न्हू म्हणलो आतां टायम दिवपाक कितलो जातलें आपूण स्केड्यूल चोयता हांवें म्हणलें बरें जेल म्हणटरी येताय 3-3:30 जेल म्हणटरी आमी येताय मुसायला म्हणपाक लागलो आपूण टायम दिता आपूण वयता आनी कोऑर्डिनेट करता आनी टायम दिता सो हे आतां तेणें सांगलो की मंडे आनी तेणें मंडे म्हणटरी देखून हांवें वयलें मुडां सो ह्या म्हणून सांगलें मंडे जालो ट्युजडे जालो वेनसडे गणेश सो मंडे कॅट केलो जाल्यार मागीर ट्युजडे पावपाक जाय न्हू एक दीस वर्सा पयलीं सगळे बिजी उरताय न्हू रे तयार करपाक ना म्हणपाक लागलो इतली देखून उलयलो हांव सगळे आसले इतली देखून उलयलो हांव की मंडे चुकली जाल्यार मागीर गणसा हॉलिडे पडली ट्युजडे सावन म्हणपाक लागलो ना आपूण मंडे तुका डेट दिता सो हे भासाभास जावन येयल्ले ओके सो आतां म्हाका सदां मुखार कितें कोण करपाक जाय तें आय थिंक तुमी सगळ्यांनी एक डिसायड करचें चोय मुगे एक आहा हांव ऑपोजिशन हांव सरकारा पातना हितू लजपाक गरज काय ना हांव सरकारा पातना हांव सरकारा पातना कळ्ळें न्ही आनी सरकारा पातना म्हूण असेंब्ली तुमच्या फेवरा उलयलो हांव सो सरकारान आतां सीएमान म्हणलां की मंडे आय थिंक ही वील गिव अस एन अपॉइंटमेंट पूण तो समज कॅट केलो जाल्यार सो हे आमी आतां सगळ्यांनी एक डिसायड करूं जाय कितें करूं जाय आतां बट मंडे डिसिजन घेत म्हणून हांव फॉलोअप करतलो हांव पुशूय करतलो तो मंडेचो अपॉइंटमेंट मेळपाक तो घडये आज सायन्सा कन्फर्म जाय ते हाल कन्फर्म जाय बट हे कन्फर्मेशन हांव हाडटा कळ्ळें तुका मंडेच टायमींग घेवन हाडटा कितें कोण करपाक जाय तें मागीर मुखार बरोबर मंडे सगळ्यांकूय आपोवपा जाता कोस्टल एमएलए हांवूय आसतलो दुसरे कोस्टल एमएलएंकूय आपोवपा जाय सगळे आपोवपा जाय मंडे इज अ कॉमन मिटींग सगळे कोस्टल एमएलए जे कोणा टॅक्सी ड्रायव्हर लागता जे कोणा टुरिस्ट टॅक्सी आमगे लागताय तो सगळ्यांक मंडे तो अपॉइंटमेंट म्हाका सदां पब्लिकली आउट जावतलो तो इट वील नॉट बी लायक की वेन्झीन मागील म्हूण इट इज तुम मागिला सगळ्यांनी हांव ती फकत बरोबर तुमच्यान गेला दीस वॉज द डिसिजन एक सीएमाच्या मनशाक फोन केलो की टॅक्सीकार भावांक घेवन मेळोंक सोदता उलोवंक सोदता म्हूण तेन्ना आमकां खबर मेळ्ळी तो हिंगाच आमी जनता वचना म्हणटूच तो लागींच महालक्ष्मी देवळान येयला म्हूण सो तेन्ना आमी इमिजिएट आमी थोडे 10 जाण 15 जाण भुरगे गेले तेका उलोवपाक तेन्ना वेन्सी सरान तेका सांगले टॅक्सीकारांनी मातसो इश्यू सॉल्व करून दी म्हूण आनी तेणें सीएम सरान एश्युरन्स दिला
की बाय मंडे म्हणल्यार एनी हाव मंडे म्हण ताणें 3 फाटी सांगलां ऑन रिकॉर्ड मंडे म्हण एनी हाव मंडे आपूण घेवन बसता म्हण आमकां टॅक्सीकारांक लोकल टॅक्सीकारां नॉट द एग्रिगेटर्स ऑर नॉट द हे कोण आमचे गोवा मार्जिन कोण न्हू ओन्ली द लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स जावं सगळे जावं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार भांग जावं कोण ती कमिटी आहा लिडर्स आहा वायस प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट ट्रेजरर कमिटी कोणीय बी आहा ते सगळी असोसिएशनां सगळी युनियनां घेवन तो बसतलो सो वेंजी सराक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आयज आमकां व्हडले हितून आयज आमकां हेल्प केलो म्हण कित्याक आयज आमचे कोणाकूच पडोवन वसोंक ना आयज आमकां टॅक्सीकारांक खूब त्रास भोगता पूण कोणाकूच पडोवन वसोंक ना पूण आयज वेंजी सराक पडला म्हण थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा वेंजी सराक थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हांव वेंजी सराक थँक्यू म्हणटा बिकॉज तेणी कन्वे केले आमचे जे काल सान हांगासर प्रोटेस्टाक बसलेले टॅक्सीकार आणि तशेंच काल सांजे सुद्धा आमची प्रेस घेतली सगळ्या टॅक्सीकारांनी येवन तशी अरेंज केली आणि वेल हांव ताका थँक्यू म्हणटा बिकॉज ताका मनान बरें दुखता कित्याक तेणी जे हावसान आमच्या टॅक्सीकारां खातीर जो आवाज उठयलो जे 39 आसले भितूरले 3 जाण क्लियरली टॅक्सीचो जो ड्राफ्ट गायडलायन्साचेर ताका समजोवन सांगले एज अ सीएम वेल एज वॉज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक बट अजूनही तांकां समजना आणि आयज परत जशें वेंजी सरान सांगलें की हावजान जो उतर दिल्ले 20 तारखेर आणि 25 तारखे भितून 20 तारखेर हांगासर येवन प्रोटेस्टाक बसले जाल्यार कोणूय आजूय एकूय एमएलए येना आयज वेंजी येयलो खूब ताका मनाक आज आसून बरें म्हणटा आनी तेणी तो वर्ड घेतला त्या वर्डाक ऑन मंडे सगळे आमच्या टॅक्सीकारांक आपोवपाचे आणि कितें आसा इन बिटवीन कित्याक आमी परत परत सांगून सगळे काबार जाले नथिंग इज लेफ्ट बिफोर द मिडिया एज वेल एज पब्लीक हे सरकार बायलांचो मोग चड आनी गोंयकाराचो थोडो हें दाखोवन दिता पयर जी मिटींग जाली आनी तेंच्यांनी जे हें केलें काल आमी निश्चित केल्लोच आसा पूण आयज पयल्यान पयलीं वेंजी बाब हांगा दुसरे दिसा येयलो तेका पयलीं काळजांतल्यान देव बरें करूं तुमी पयलां आसतलें एसेंब्लीन सुद्दां एक 2-3 जाण विरेश हो आनी आमचो विजय बाब हेंच्यांनी गोंयकारा खातीर गोंयकारपण कितें आसचें हें हेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा सीएमान वर्ड दिला म्हणटा वर्ड हो इंग्लिशीन उतार हे आमच्या गोंयकारांक आसता उतार हे महालक्ष्मी देवळान दिलां ते देवाकूय मानिना ते हांवूय जाणा कळ्ळें तुका पूण महालक्ष्मीचो दीस आनी आयज दत्तात्रय 3 तोणाचो तेणी 3 तोणाचो जावच्यो न्हू मुद्दाम क्रिटिसायज करता हांव ह्या उतराक तेणी पालो दिवन मंडे आमकां सांगला त्या प्रमाणे तेणी मंडे वेंजीच्या उतराक लागून आमी या तेजे कडेन आनी सगळे येतले ही आशा धरता आनी तेणी मंडे आमकां ठोस आश्वासन दिवचें इतलेंच मागता देव बरें करूं सगल्यांक तुमकां वेंजी सरा विरेश तो आमचो विजय सरदेसाय एल्टन युरी आलेमांव कार्लोस हेका सगल्यांक हांव कालदान देव बरें करूं म्हणटा टॅक्सीवाल्यांच्या नांवान देव बरें करूं व्हायरल जालो की वी आर रेडी टू फेस अ क्रिटिसिझम ऑन टॅक्सी इश्यू म्हणजे त्यांनी दाखवून दिले की आपण या एग्रिगेटरांक गोंयांत हाडटा आनी डिजिटलायझेशनाच्या नांवाचेर धंदे गोंयकार सोंपयता म्हणून आणि तेन्नाच जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेणी एक स्टेटमेंट केलो की ओला उबर बी आमच्या कडेन मिटींगेक आसले आनी आमी ऑलरेडी तांकां प्रमोट करतले आनी तांकां हाडटले म्हणून आता विशय आहा गो 2 म्हयन्या पयलीं एक गायडलायन्स हाडली सरकारान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 आनी त्या गायडलायन्सचेर आमचे जे धंदे आहा जे गोंयकारांचे बहुजन समाजाच्या भूमिपुत्रांच्या हातीन आहात ते प्रायव्हेटायझेशन करपाक ट्राय केली आणि ते धंदे प्रायव्हेटायझेशन जावंक फावना एग्रिगेटर गोंयांत येवंक फावना म्हणून आमी व्हॉयस रेस केली प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक विलेजींनी एक आंदोलन जालो प्रत्येक टॅक्सीकार प्रत्येक संघटना आपापल्या आमदारांक मेवळी व्हॉयस रेस जालो सगळ्या सीएमाच्या पदान सुद्धा वॉयस पावलो सीएमान कितें सांगलें हो एग्रिगेटर गायडलायन्स तुमकां नाका स्क्रॅप करता म्हणून आमी ऑब्जेक्शन सजेशनूय दिलें डिपार्टमेंटान आमी जाणा आसले खंय तरी एसेंब्लीक जे पावसाळी अधिवेशन जालो जुलय ऑगस्टान तेन्ना खंय तरी विशय व्हरतलो आनी थंय सुटावो जातलो म्हणून थंयसर आमच्या ओपोजिशन आमदार आहा तेंच्यांनी व्हडलो व्हॉयस रेस केलो इश्यू रेस केलो तरी हो डिक्टेटर सरकार जो आहा बीजेपी सरकार तेंच्यांनी खंय आयकलें ना तेंच्यांनी कितें सांगलें 20 ते 25 ऑगस्ट म्हणजे चवथीच्या पयलीं आयज खंय तरी स्टेक होल्डर आनी टॅक्सीकार आनी बाकीचे जे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहा तांकां घेतले मिटींग करतले आनी हो इश्यू रिझॉल्व करतले म्हणून सो आतां हो विशय 20 तारखेर टू 25 म्हणजे आमकां टायम दिल्लो तेज्या पयलीं 19 तारखेर तुमी गोवा चेंबर अँड कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या नांवान तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता मीट घेता प्रेस मीट घेता विजन विकसीत गोंय 2037 म्हणून तुमी फुडले चिंतून एक मिटींग घेता ते मिटींगेक ओला उबर रॅपिडो जे रॅपिडो येतले फाल्यां हे आमचे पायलट
जे तुमकां प्रत्येक स्टँडार दिसता जे एक चेपे घालून पाय एक स्टँडार उडोवन जे पायलट दिसता तो हे समाज जातले. सो सरकाराक कळना, सरकाराक खबर ना हे बहुजन समाज धंदे सोंपतले म्हणून. सो सरकारान एक खंयचे तरी दूध टप्पी धोरण अवलंबले. 20 तारखेर जर आमकां तुम्ही आपयले जाल्यार 29 तारखेर तुम्ही मिटींग घेतल्यात एग्रिगेटराक आपूण. तुम्ही आयज आमचे गोंयकारांक घेवन तुमची मिटींग घेवपाक तुमचे टायम ना, कॉन्फरन्स घेवपाक टायम ना, गोंयकारांक जिते दवरपाक आनी गोंयकारांचे धंदे सांबाळपाक तुमकां टायम ना. तुम्ही आयज एग्रिगेटर प्रमोट करता, ही तुच्छ गजाल. ही जी गजाल घडना फुडें 2 दीस आमी प्रोटेस्टाक येयले. आमी जुंता हावजार येयले, जुंता हावजारार आवाज रेज केलो. आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काय वॉयस रेज करपाक. आयज आमी हांगर येयले. आयज जशे येयले हांगर तेन्ना अशें कळोन येयले की आमी ट्रॅक्टर ट्रान्सपोर्टाक मेळपाक गेले भितर डिवायडिटी आहले दोन, नॉर्थ डिवायडिटी, साउथ डिवायडिटी आनी एडीटी मेळ्ळो आमकां. तेंचे कडेन आमी डिस्कस केले तुमी गायडलायन्स कशी कितें फ्रेम केल्या काय म्हणून. तेंचे कडेन आन्सर नासले. ते आमकां गायडलायन्स फ्रेम करताना आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंकूच नासले. जर तुमकां जर कॉन्फिडन्सान घेवंक ना जाल्यार डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो आहा IAS तेका आनी हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेका कितें नॉलेज आहा, या धंद्या बद्दल कितें नॉलेज आहा, हे एप करून ते धंदे सोंपोवंक सोदता कितें नॉलेज आहा, तेंचे कडेन आन्सर नासले. सो आतां हे करता कोण? हे सरकार धंदे सोंपोवपाची गजाली ज्यो करता तेका आमी उगी केन्नाच रावचे ना. हे धंदे आमचे गोंयकाराचे